मोगाळ बाबा भयणीनो, एका चलचित्रान एक सीन कुशलकायेचें आसता आनी ताचे ऑपोजीट बॅकग्रावंड आनीक एक सीन ते बसयतात जे गंभीर उदास दुखेस्ताचे सीन. सो ते कॉन्ट्रास्ट आसता आनी मागीर त्या गंभीर काणयेचेर व जिविताचेर फोकस जाता. तेच भाशेन आजची भाग्यवंत इस्तेवा प्रथम रक्त साक्षीची हरप. काल आमी देवाचो पूत जल्माचो दीस समोर उरला. आज आमी भाग्यवंत इस्तेव ताच्या मरणा वरवीं स्वर्गांत नवजिविताचे जल्म आमी समोर उमता. जेजू कित्याक आयलो? जेजू सोडवणार कसो देवाचो पूत आमकां पातकांतली सोडूंक आयलो आनी ताका सादें सोंपें जिवीत जिवंक मेळोंक ना. जल्मान पासून ताका जल्म घेवंक सुवात मेळोंक ना, जागो नासलो. आनी उपरांत ताका कुर्साचे दूख त्रास सोसूंक पडले. कुर्सार जिवेशी मारलो. कित्याक? आमकां पातकांतली सोडोवच्याक, आमकां सासणीक जिवीत दिवच्याक. प्रत्येक जाणांक आमकां आमी देवाची मोगाची म्हणून दाखोवंक देव बापान आपल्या पुताक धाडलो आनी हेंच काम फुडें व्हरूंक ताचे शीस फुडें सरले. आनी तो पयलो शीस, पयलो रक्त साक्षी जावन आसलो भाग्यवंत इस्तेव. ताका फातरान मारून जिवेशी मारलो. पूण भाग्यवंत इस्तेव धांवंक ना, पळोवन धांवंक ना. आपल्या भावार्थाचो साक्षीदार जालो, रक्त साक्षीदार जालो. तर आमी क्रिस्तांव जाल्यार आमकांय जायते पावटी साक्षी दिवंक पडटली. घोडये आमकां रक्त साक्षी जावंक फावो जावचें ना, पूण आमच्या जिवितांतल्यान असली गंभीर घडणी घोडये आमकां अनुभवंक पडटली. कितले पावट जायत आमी आमच्या भावार्थाचे साक्षीदार जाल्या. जेजून म्हटलां, जो कोण म्हजो साक्षी जातलो ताका हांव सासणीक जिवीत बासयतलो आनी ताका हांव केन्नाच सोडचो ना.